मोगाचनो मोगाचनो तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. ताळी असो आयतार आचरण करचें वखदा आमी भगवंत हप्त्याक पांय पेंगताव आनी भगवंत हप्त्याची संभ्रमीक देवस्तुती आमी ह्या आयच्या देवस्तुते मुखांतर सुरू करता. आमकां कथोलीक क्रिस्तवांक भगवंत हप्तो अत्यंत श्रेष्ठ पवित्र हप्तो देखून भगवंत हप्तो म्हणटा. आनी ह्या भगवंत हप्त्याची देवस्तुती सगळ्या पवित्र सभेची ग्रेस्त देवस्तुती, व्हेरी रिच ग्रेस्त देवस्तुती. इल्ली लांब देवस्तुती जाल्यारय ह्या देवस्तुतेंत भवर्ताची एक झळक आसा आनी ह्या भवर्ता मुखांतर ही देवस्तुती आमी संभ्रमता. देखून तुमकां सर्वांक स्वागत म्हणटा आसतना आमचे मदें आसात मनादिबाब दीपक नरोना, तांकांय तुमकां समेस्तांचे तर्फेन स्वागत म्हणटा. आनी ह्या संभ्रमीक मिसाक तुमकां सर्वांक बरो स्वागत मागता आसतना आमी एकामेका खातीर मागया आनी खंडीत समेची भरपूर बेसांवां आमी जोडूंक शकतल्या. आतां प्रस्तावान आमी आयकुचें. मोगाचनो आमी आज सोम्याच्या कश्टांचो आयतार वा ताळयांचो आयतार आचरण करता. जेजून कश्ट सोंसच्या आदीं जेरुसलेम शाराक केल्लो व्हड जैताचो प्रवेश नियाळटा. सोम्या जेजून बापाचे कुशे खालती मनगल कुर्साक वेंग मारचे हे घडीत आमच्या जिवितांतले कुरीस घेवन सोम्याचो खरेपणी आमी फाटलाव करूंक आयची देवस्तुती आपोवणें दिता. ह्या भगवंत हप्त्यांत सोम्याच्या पाशावान तशें ताच्या पुना जिवनपणान वांटेली जावन आमची जिणी बदलून सोम्याचो फाटलाव करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार करपा मागया. प्रितीच्या भावा भयणीनो, प्राचीन काळ सुरू जाल्ल्या तेदनातावन दंडणेन आनी प्रितीमकाच्या करण्यांनी आमची काळजां तयार केल्या उपरांत आज आमी हांगा एकठांय जाल्या आनी आतां अख्ख्या पवित्र सभे बराबर सोम्या जेजूच्या पास्काचो गूट संभ्रमूंक सुरू करता. वो गूट म्हळ्यार ताचे कश्ट, मरण आनी पुना जिवनपण. तो शेवटाक पावूंक जेजू आपल्या काश जेरुसलेमच्या शारांत भितर सरलो. देखून देवाच्या उपकारान ताच्या कश्टांनी आनी कुस्साच्या मरणान आमकां वांटो मेळच्या उपरांत ताच्या पुना जिवनपणाक महिमेवन जिवंत आमकां पावच्या जिवा बवटतान आनी भक्तीन थाराणान दितल्या ह्या प्रवेशाचो उगडास करून सोम्याच्या फाटल्यान आमी वसोवया. प्रार्थुया. सर पदवेधर आनी सटनाच्या देवा, तुजो आशिर्वाद घालून ह्यो तळ्यो पवित्र कर आनी संतोषान आनी क्रिस्तरायाच्या फाटलाव करतना ताचे उदेशी सर्गींच्या जेरुसलेमाक पावूंक आमकां फावो कर, जो जियेता राज करता सटनाच्या सटना. आतां कुलकारा लागीं विनंती, आशिर्वादीत केल्ल्यो ताळयो लोकांक वाडच्या.
जो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान परबेक आयिल्ल्या जायत्या लोकांक जेजू जेरुसलेमाक आयला म्हूण आयकले म्हण ताची सुट्ट घेवन तो लोकांक ताका मेळोवंक भायर सरलो आनी अशें भोव मारूंक लागलो, जय जय सरस्वराच्या नांवान येता ताका जय, इस्रायलच्या लायक जय. आनी जेजूक एका ल्हानशें गडो मेळ्ळें आनी ताजेर तो बसलो. पवित्र पुस्तकान अशें बरोवन आसलें, शिवनाचे दुवेन भिवूं नाका, ओ पळय तुजो राज येता, गाडवाच्या सिंगराचेर बसून येता. ताची शीस पयले ह्यो वस्तू समजले नात, पूण जेन्ना जेजू महिमेंत जालो तेन्ना ताजे विशीं अशें बरोवन आसलें म्हणून आनी ताका अशें केल्लें म्हणून ताका उगडास आयलो. देवाचें उतर हें. प्रितीवंच्या भावा भयणीनो, जेजू वाकणटले आनी परचेची देख घेवन आमी आतां समाधानान फुडें वचोवया. मुखाच्या भावा भयणीनो, भुरग्यानो, तुमच्या हातांत माडाच्यो ताळयो आशिर्वाद केल्ल्यो दिल्यो आसात. तो सगळा पडिनातले बरी वा कोणी ताचेर पांय दोन गुड्डायनातले बरी पळोवचो तुमचो कायदो. आतां पुरुशां आमी सुरू करता. पयले कुरीस, उपरांत धूप आनी दुंपेली, उपरांत याजक. पवित्र सभेन जायते पुरुशांव आसात. ह्या पुरुशांवांत याजकांनी निमाणें सुमकोवचें म्हणून आज याजक पयले वतात. उपरांत याजका फाटल्यान आलतार भुरगे, उपरांत लोकांनी 2 लायन करून लोक तें गीत गावन पुरुशावार येवचें. येता आसतना उलयनाकात, आसनाकात आनी मौन सांबाळन कंतार म्हणून येवचें. कंतार म्हणूंक येना जाल्यार मौन रावा, मागणें करने या. आमी केल्लो तेंची मागणें, तेंची भुक्तीच्यो कडल्यो आमकां एक आशिर्वाद जायचे. त्या दिशेन हर प्रयत्न करच्यात. तुमकां उलो दिता. आतां कुरीस, दुंबेली, उपरांत वाती, कुर्साच्या बगले वाती, कुर्साच्या बगले रावले. इस्रायेलीच्या राया शेते ताका उन्नती. जय 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 दाविदाच्या पुता, सदैव सोम्याचे नावी इस्रायेलीच्या राया जय जय ताका उन्नती. ओली तालियो केवनी मेळोन केली सोया. जय जय तुका उन्नती. हे प्रेमाची प्रजा ओलिताही योग्येवनी मेळोन केली सोया. जय जय तुका उन्नती. सोम्याची सावनसा पृथ्वी तिचेर भरला केसर. तापो तासो
पवित्री आपुन हे प्रेमाची प्रजा voluntario che mi melon che di sonia Bob Maruni Jai Tuka Unnati Tapi Tani
होता दाविदाच्या सोन्याची स्तुती करणे तुझ्या देवा तुझ्या नावाची
देवाक तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुता दाविदाचा गरीबीत समाधान दिन उंची गोंतो दितात संसाराक आपले फरमान पाठवून उतार तुर्तान धाडता सोम्याची स्तुती कर येतो जेरुजाल्या देवाक तुझ्या नावाडी सियोना जय 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 पुताक दाविदाचा सोमी पविशेरान प्रवेश जात असताना हे प्रेवांचे पजा पुन्हा जीवनपण भुसारून आणि माडांचे ताळे घेऊन बोब मारतली जय जय तुका उन्नती जेजू जेरुसलेमाक येता म्हूण आयकोन लोक ताका मेळोंक गेलो आनी माडांचे ताळ्यो घेवन बोब मारतलो जय जय तुका उन्नती जात असताना हे प्रेवांची प्रजा पुन्हा जीवनपण भुसारून आणि माडांचे ताळे घेऊन बोब मारतली जय जय तुका उन्नती जेजू जेरुसलेमाक येता म्हूण आयकोन लोक ताका मेळोंक गेलो आनी माडांचे ताळो घेवन बोब मारतलो जय जय तुका उन्नती मुगल बाबणीना परत तुमकां समेस्तांक या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता आसतना एका मनाची काळजाची जावन निमिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया हे संदर्भात जल्मा दिसागर गाजावन मिसबडयता प्रितेश फेर्नांडीस रुजाई वडो जल्मा दिसागर गाजावन मिसबडयता लुसी डिकोस्टा कर्मेल वडो तशेंच जल्मा दिसाक गाजावन मिसबडयता वॉरन रोहन डिमेल्लो अबुधाबी हे सर्वांक बागी संतोष बरी जल्मा दीस मागया तांचे रेद्या बसोत ते बसोत मागया तशेंच जल्मा दिसागर गाजावन मिसबडयता शॉन डिसोजा मोंती वडो ताका बागी संतोष बरी जल्मा दीस मागया आनी तांचे रेद्या बसोती मागया हे संदर्भात कुटुंबांत देवादिन संध्यात्म्या मिस्ता अंजलिन डिसोजा वेलंकनी वडो कुटुंबांत देवादिन संध्यात्म्या मिस्ता विनीता डिसोजा कर्मेल वडो कुटुंबांत देवादिन संध्यात्म्या मिस्ता एड्रियन डिसोजा बेंगलुरू तशेंच जल्मा दिसागर गाजावन मिसबडयता रोयस्टन रान्ना ताका बागी संतोष बरी जल्मा दीस आमी मागया तशेंच देवादिन सिल्वेस्टर डिकोस्टा मिस्दा रीना आनी रोहन डिकोस्टा मुडबिद्री गाजावन मिसबडयता जसिंता डिमेल्लो आनी कुटाम वेलंकनी वडो देवादिन जसिंता फेर्नांडीस मिस्दा एडवर्ड रोड्रिगेस आनी कुटाम रुजाई वडो हे सर्व रेद्या बसोत मागया तशेंच फिरगस कुटुंबाच्या ते सांगो खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमा समेस्तां बसोत मागया जे कोणा मागतान बसयला नसुडा आसकडून जे बसोत आमी मागया सगळ्या संवसाराच्या शांती बसोत समाधाना बसोत
बऱ्या पावसा बसोत गुणी जावनच्या बसोत 10वी क्लासीची भुरगीं बऱ्यान परीक्षा बरोवन जैते जावनच्या बसोत आमी मागया. प्रार्थुया. सर पदवेदारा ससनाच्या देवा मनशा कुळा कालतेपणाची देख घेवं आमच्या सडवंदरान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोचे म्हण तुजी खुशी जाली. आमच्या जिणयेन ताजी सष्टिकायची देख घेवन ताच्या पुना जिवनपणान वांटो मेळोवंक कणवळ्यान आमकां फावो कर. त्यास आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दीव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. तकलेल्यांक दैट दिवचे एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीप दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक चीत दिवंक अर्ज सकाळी तो म्हजे कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजे कान उगडलां आनी हांव उपराटूंक ना, हांव फाटीं सरोंक ना. म्हाका मारतल्याक हांवें म्हजी पाड दाखयली, म्हजे काडोडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केणल्या आनी तिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता. देखून हांवें आत्मानाची परवा करूंक ना. देखून हांव म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात ती म्हज्यो केळकुळां करतात. वोंट वळयतात तकली धलयतात. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो न्हय आतां तोच ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवं दी अशें ती म्हणटात. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुण्यांनी म्हाका वेडो घाला. खोट्या मनशांनी मोजेर धाड घाल्या. ताणी पावसिल्यात मोजे हात आनी मोजे पांय. की सकड मोजी हाडां हांवेंच मेजये. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या आंग वस्त्राक सोडती घालून आसात आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखून आसात. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे तावन पयस रावनाका. म्हज्या आधारा तुर्तान मोजे कुमकेक ये. मोजा देवा कित्याक तुवें
म्हाका सांडलाय म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सांत पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, सैमान तो देव, तरी त्या समसंपणाक तो लाभदोन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो कर्ण मरणा पर्यान, कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर नांवांप्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली भागवत जाय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी, सर्गी, संवसारी आनी पाताळी, आनी परगटी जाय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. कुर्साचे मरण पर्यंत खातो जालो. त्या पासून देवान ताका अतिमुस उबारला आनी दिला ताका मते बाबा सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मतेवा प्रमाणे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कष्ट मरणाची चारित्र्या. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्करियोत नांवाचो प्रधान याजकासी गेलो आनी म्हणालो, हांव तुमकां तुमचें अधीन करीन जाल्यार तुमी म्हाका कितें दिशात. तांणी ताका रुपयाची 30 नाणी मेजली आनी त्या दिसा हांव ताका दंड दिवंक एक बरो समृद्ध तो सोदतालो. पूक नातिल्ल्या उंड्याच्या परबेच्या पयल्या दिसा सीस जेजूची येवन म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तुजी खुशी. जेजून तांकां सांगलें, शहरा भितर फलाण्या मनशाची वसा आनी ताका सांगा, मेस्त्री म्हणटा म्हजो वेळ लागीं पावला. हांव म्हज्या सिसा सांगता तुज्या घरा पास्काची परवण करतां. जेजून सांगिल्ल्या प्रमाणे सीस गेले आनी पास्काचें जेवण तांणी तयार केलें. सांज जातच आपल्या 12 सिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पराधीन करतलो. सीस आकांत एक एकलेस हांव मेतो सोमिया अशें विचारी लागलो. ताणें ताका जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगता पलंगणांत हात घाला, तो म्हाका पराधीन करतलो. मनशापद पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण ज्या कोणा मुखांत्र मनशापूत पराधीन जाता ताका हाय कठा कटा जल्मोंक वचून नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसलें. तितल्यार गतान पराधीन करूंक वेतल्या जुदासान म्हळें,
हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली. तुमसू तें सांगताय. ते जेवणार असताना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्घ दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घे आनी कया ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली आनी देवाक अर्घ दितच तांकां ती वांटली म्हणून, तुमी समेस्तांतलें पियेयात, कित्याक हें म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशां पासून पातकाच्या भक्षणे खातीर तें वरवतलें. हांव तुमकां सांगतां, म्हज्या बापाच्या राज्यांत हांव दाखोवपाचो रोस तुमचे सवे नव्यान पियेसर ह्या फुडा तो हांव पिवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते वलिवा दोंगरा बायसन गेले. तो जेजू तांकां सांगूंक लागलो, आयचे राती म्हजे थंय तुमी विस्वास करतल्यात, कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी ताच्या हिंडाचे बोकरे शिंपडतले. पूण म्हाका जिवन तुटयले उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिल्याक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सेकडांक तुजेर विश्वास सुखात जाल्यार म्हाका सुखाचो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सदस हांव तुका सांगता, आयचे राती कोंबो 7 गलचे फुडें 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. पूण पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, तुजे सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यार हांव तुका नाकारचो ना. तेच परी हेर सकट शिसी म्हणाले. उपरांत जेजू आपल्या शिसा सांगता गेत्सेमनी नांवाच्या एका मळ्याक येवन पावलो. थंय तांकां तो म्हणालो, तुमी हांगा बसा, हांव थंय पेल्यान वचून मागणें करतां. आनी पेद्रूक आनी जेबेदेच्या दोगा पुतांक सांगता घेवन तो मुखार गेलो. दुखेस्त आनी कंतिस्तो जालो आनी तांकां सांगूंक लागलो, म्हजें काळीस दुखान भरलां आनी हांव मरता अशें म्हाका भोगता. तुमी हांगाच रावा आनी म्हजे सांगता जागरण करा. आनी चिक्के फुडें वचून तो धरणीक सरपडलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयले एक संकश्ट पयस सोडून दित, तरी पूण म्हाका जाय तशें न्ही, बगार तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिसां सरशी आयलो आनी ते न्हिदून आसले ते पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, हें कितें? 1 घंटो भर म्हजे सांगता जागे रावंक तुमच्यान नजो जालें? जागे रावा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें करें, पूण कूड आसकत. परत्या दुसरे पटी तो फाटीं गेलो आनी मागणें करी लागलो, म्हज्या बापा, हे संकश्ट हांवें भोगचे खातीर तें निवारूंक साध्य ना जाल्यार तुजी खुशी जावं. आनी परत्यान तो फाटीं आयलो तेन्ना शीस न्हिदून आसले ताका दिसले. ते तितले न्हिदून पिकल्ले, पूण तांकां तशें सोडून तो परत्यान गेलो आनी तिसऱ्या ताज्या उतरांनी मागणें करी लागलो. उपरांत फाटीं येवन आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशेव घेतात? पळया, वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धरून खोट्या मनशाच्या हातांत दितले. उठा, या आमी म्हाका गर्तान पराधीन करतलो आयला. अशें जेजू उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो थंय येवन पावलो. ताजे सांगाता तलवारी आनी दोंडे घेवन आयिल्लो व्हड एक जमो आसलो. प्रधान याजकांनी जुदेवाच्या मतपेऱ्यांनी ताका धाडिल्ले. पराधीन करतल्यान ताका एक गुर्त दिल्लो. जासो हांव हुमो घेता तोच तो ताका धरा. तो आयलो सीदा जेजूरशी वचून म्हणालो, नामान मेस्त्री. आनी ताजो ताणें उम्मो घेतलो. जेजून ताका म्हळें, इश्टा, करूंक आयलें तें काम बेगीन करून सोड. तितल्यार ते जण फुडें सरले आनी ताका तांणी घट्ट धरलो. तेदो जेजू सवय आशिल्ल्या भितर एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एका नौकराक मारली आनी ताजो कान कापून गेलो. तो जेजून ताका सांगलें, तुजी तलवार पत्यान घाल. जे कोण तलवार घेतात ते तलवारी नाश जातले. म्हज्या बापा लागीं हांव मागीन जाल्यार तो 12 पौची प्रास चड देवदूत म्हज्या कुमकेक आतांच धाडचो ना म्हूण तुमी चिंतात. पूण तशें केल्यार घडोवंक जायच म्हणून पवित्र पुस्तकी बरयलां तें पूर्ण जावचें कशें. तो जेजू जोम्याक म्हणालो, सोरांक धरूंक आयलेले बरी तलवारींनी दंडे घेवन तुमी म्हाका धरूंक आयल्यात. दिसान दीस हांव देवाळांत तुमचे मदें घात बसोवन शिकयत आसतलो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण प्रभाद्यांनी पवित्र पुस्तकी बरयलेलें पूर्ण जावचे खातीर हें सर्व अशें घडलां. इतल्या शीस सकट ताका सांडून पडले. जेजूक धरले आनी ताका श्रेश्ठ याजका कैफासाच्या मुखार व्हेलो. थंय शस्त्री आनी लोकांचे मतबारी जमो जाल्ले. पेद्रू पयसुल्ल्यान ताच्या फाटल्यान चलोवन श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणा पर्यंत गेलो आनी भितर सर हें सगळें कशें रावता म्हूण पळोवच्या खातीर
वचून रखवेल्या संगी बसलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी श्रेष्ठ नीती सभा जेजूक मरणाची परमाण दिवच्या खातीर पडकरी रुजवा सोदताले. सभार पडकरे साक्षीकार मुखार आयले तरी तांकां जाय जाल्ली रुजवात मेळ्ळी ना. शेवटी दोग साक्षीकार मुखार येवन म्हणाले, देव मंदिर मोडची आनी 3 दिसांनी परत्यान ते बांदची आपणाक शाती आसा म्हूण हाणें मुळा. तितल्या श्रेष्ठ याजक उबो रावन जेजू लागीं म्हणालो, तुजे विरोध हांणी हाडलेल्या फिर्यादींक तूं कांय जाप दिनाय. पूण जेजू वगेस्त रावलो. तवळ श्रेष्ठ याजकान ताजे लागीं म्हळें, जीवन देवाचे नावी सपोत घान हांव तुका विचारतां, सांग आमकां तूं क्रिस्त देवाचो पूत वय गी म्हणून. जेजून ताका जाप दिली, तेतूनच सांगताय. ह्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, ह्या फुडें मनशा पुताक सर्वपदवेदा देवाच्या उजव्याक बसून आसलेलो आनी अंतराळाच्या कोपा वयल्यान आयिल्लो तुमी पळयतल्यात. तितल्या श्रेष्ठ याजक आपले आंग वस्त्र पिंजून म्हणालो, ही देवनिंदा सय आनीक आमकां साक्षांची गरज कितें? ताणें केल्ली देवनिंदा आतांच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी जाप दिली, ताका मरण फावो. उपरांत ताच्या तोंडार तांणी थिंपी उडयली आनी ताका मुठी मारल्यो आनी हेरांनी ताच्या तोंडार थापडां मारून म्हळें, ये क्रिस्ता, तुका मारलेलो कोण तो? प्रवाद कर आमकां सांग पळोवया. तेणे पेद्रू भायर आंगणान बसून आसतना श्रेष्ठ याजकाच्या चाकरणी मदली एकली ताजी सशी आयली आनी म्हणाली, तूंय गलिलेयाच्या जेजू सांगाता आसुल्लोय. पूण पेद्रून सकना मुखार नाकान म्हळें, तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तो भायर वेतना दरवट्या कडेन आनेकली चाकरणी ताका देखलो आनी थंय आसले लागीं ती म्हणाली, वो ही नाझारेतच्या जेजू सांगाता आसुल्लो. परत्यान ताणें नाकान सपूत घाल म्हळें, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी थोड्या वेळांनी तेणें सशी आशिल्ले आयिल्ले पेद्रू लागीं म्हणाले, न्हीद जावन तूं तांचे पैकी एकलो. तुज्या उलोवण्यांतच तें कळटा. तवळ पेद्रू आपणाचे शिरप मागून सपूत घाल म्हणालो, हांव त्या मनशाक वळखच ना. आनी त्या घडये कोम्यान सात घालो. तवळ पेद्रू उगडास आयलो जेजू म्हणल्या उतरांचो. कोम्यान सात घालच्या आदीं 3 फावटी तूं म्हाका ना करतलोय. आनी भायर वचून तो गळगळो रडलो. सकाळ जाताच प्रार्थन याजकांनी आनी जुदेवाच्या मातपेऱ्यांनी जेजूक चिवेसी मारचो म्हणून ठराव घेतलो. उपरांत ताणें ताका खोडो घालून रोमी अधिपती अधीन केलो. तवळ ताका पराधीन केल्लो तो जुदास. जेजूक मरणाचें परमाण दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्करणाची कंसोनी विरोध जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मतपेऱ्यांक दिवन म्हूण पाठी व्हरून गेलो. तो म्हणालो, हांवें पाप आदारलें, निरपराधी रगात हांवें विकृत केलें. पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले, आमकां तें पडून वचूंक ना, तूंच तें पडोवन घे. तितल्या ताणें रुपयाची नाणी देवळांत उडयली आनी वचून गळपास घेतलो. प्रधान याजक ती नाणी विंचून म्हणाले, रक्ताचो दुडवो तो पवित्र खजानान घालूंक आमच्या कायद्याक विरोध. आनी आपणा मदें आलोचन कर परगे वा मातयेक पावचे खातीर कुंभाराचो गादो ताणें मोला घेतलो. ह्या पासून आज पर्यंत रक्ताचो गादो म्हणलें नांव पडलां. अशें पूर्ण जालें जेरेम्या प्रवाद म्हणलें तें. आनी तें तांणी रुपणाची 3 नाणी घेतलीं, मनशां बांदिल्लें मोल न्हय. आनी सम्यान म्हाका परमेल्ल्या प्रमाणे कुंभाराच्या गादाक ती मेजली. उपरांत जेजूक आण अधिपतीच्या उजीर केलो. अधिपतीन ताका सवाल केलें, तूं जुदेवांचो रायवे? जेजून जाप दिली, तेतूनच म्हणटाय. पूण प्रधान याजकान आनी मतपेऱ्यांनी ताजेर मांडिल्ल्या फिर्यादीक जेजून जाप दिली ना. तवळ पिलात ताजे लागीं म्हणालो, तुजे विरोध कितें सकट ते सांगतात तें तुका आयकना. तरी पूण जेजून एकल्याकी जाप दिवनातली पळोवन अधिपती भोव चड विचमीत जालो. परबेच्या संदर्भार बंदिवान पैकी लोकान मागिल्ल्या एकल्याक अधिपत्यान सुटका दिवची दुस्तूर आसा. त्या वेळार बारबास नांवाचो एक कुख्यात बंदिवान आसलो. देखून लोक थंय जमा जाल्ल्या वेळार पिलात म्हणा लागलो, हांवें कोणाक सोडून दिजे म्हूण तुमची खुशी? बारबासाक
वा क्रिस्त म्हणटात त्या जेजूक. ताणें मस्त्रान ताका दंड दिलो आनी पिलात बरें जाण आसलो. अशें पिलात निती सभेर बसून आसतना ताजे पत्नीन ताका जागरण धाडलें. तूं त्या निरापराधी मनशाच्या रगल्यांक वचनाका. ताचे निमती गेलते राती हांवें स्वप्नान जायतें सोंसलां. त्या वेळा भितर प्रधान याजकांनी मातबऱ्यांनी बाराबासा मागे जाय आनी जेजूक चिवेसी मारी जाय म्हणून लोकांक पुसलयलें. देखून अधिपतीन दोगां पैकी हांवें कोणा सोंड दिसय म्हूण तुमची खुशी अशें म्हणून ताजे लागीं विचारल्या वेळार बाराबासाक म्हणून ताणें जाप दिली. तर क्रिस्त म्हणटा त्या जेजूक हांव कितें करूं? विचारलें पिलातान. ताणें समेस्तान जाप दिली. ताका खुर्सार मार. पूण पिलातान विचारलें कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीक व्हडल्या थाळ्यान उपराड बोबमान म्हणाले ताका खुर्सार मार. तवळ पिलात आपणाचें कांय जालना बदला गडबड सडटा म्हूण समजलो. देखून उदक घेवन सगळ्या लोकां समोर आद्दून म्हणालो ह्या निरापराधी मनशाच्या रक्ताक हांव जबाबदार न्हय. तुमीच तें पळोवन घेया. आनी लोक म्हणालो ताचे रगत पडूं आमचेर आनी आमच्या भुरग्यां बाळांचेर. तितल्यार पिलातान बाराबासाक ताका सोंड दिलो. पूण जेजूक झरपदी मारून कुर्सार जोडच्याक ताका सिपायांच्या आधीन केलो. तवळ अधिपतीच्या शिपायांनी जेजूक राजांगणान व्हरून ताजे भोंवतणी आपलो सगळो पंगड एकठांय केलो. ताजे आंग वस्तू ताणें काडलें आनी ताजेर एक रक्तांबर शेलो घालो आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या मस्तकार दवरलो आनी ताच्या उजव्या हातान जिवेची बेतकाडी दिली आनी ताच्या मुखल्यान दिंब्येन पडोवन ताची केळकुळां करून ते म्हणूंक लागले नमान जुदेवांच्या राया. आनी ताजे थिंपी उडयतले. ताच्या हातांतली बेतकाडी काण ताच्या मस्तका मारतले. सेगी ताजो खैद्यो करून जातस रक्तांबर शेलो तांणी काडलो आनी ताजेच वस्तू ताका न्हेसून ताका ते कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. ते भायर वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमांव नांवाचो एकलो ताका वाटेर भेटलो आनी ताणें ताका जेजूचो कुरिसवंक बलात्कार केलो. अशें गोलगोथा म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणल्या कडेन ते येवन पावले. थंय रक्ताबळ बशिल्लो वायन ताका तांणी पिवंक दिलो. तो तांणी चाखलो पूण तो पियेल ना. ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत ताजी आंग वस्तू ताणें सोडती घालून वांटून घेतली आनी लागसार बसून ताका ते पारो करून लागले. ताणें मांडलो अपराध ताच्या मात्र वयर हे परी बरोवन लायले वो जेजू जुदेवांचो राय. तवळ ताजे सांगाता दोग चोरांकी कुर्सार जोडले. एकल्या ताच्या उजव्याक आनी एकल्या ताच्या दाव्याक. त्या वाटेन एणे तेणे वेतले ताजी निंदा करताले आनी तकली आणून म्हणाले तूं देवाचें मंदीर नाश करून 3 दिसांनी परत्यान ते उबो रावंक शकतलो न्ही. तूं देवाचो पूत जाल्यार खुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बाचाव कर. त्याच परी प्रधान याजक शास्त्र्यांनी मलगाडे तांची केळकुळां करून म्हणाले हेरांक ताणें बाचाव केले पूण आपणाकच बाचाव करूंक तो सकाना. वो इस्रायलाचो राय खंय तर खुर्सा वयलो तो देवंदी आनी आमी ताका सतमंतल्या. देवाचेर तो पत्तेलो न्हय मू. देवाक तो जाय जाल्यार तोच ताका सोडून दी. आपूण देवाचो पूत म्हणून तो सांगतलो न्हय. ताजे सांगाता कुर्सार जोडले चोरी त्याच परी ताजी निंदा करताले. दनपारां तावन 3 वरां पर्यंत सगळ्या गांवार काळोख पडलो. चड वणे 3 वरां जाताना जेजू व्हडल्या थाळ्यान म्हळें एली एली लामा सबक्तनी म्हणजे म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हे आयकून लागसर आसले थोडे म्हणाले तो एलियाक उलो करता. तक्षण तांच्या मदले एकल्यान धांवन वचून एक दर्याळ मेळान सिरक्यान बुडयलें आनी एक बडयेक सिरकोन जेजून तांतलें चाकी सारकें ताच्या ओठाक धरलें. पूण एर थोडे म्हणाले रावा एलिया ताका बचाव करूंक येता जाल्यार पळया. जेजून परत्यान व्हडल्या थाळ्यान बोब मारली आनी प्राण सोडलो.
उबी रावया. ताणें प्राण सोडतस देवळाचो पडदो वयतांव सकला पर्यंत पिंजून 2 फळे जाले. भुंय कांपली, कटपां फुटलीं आनी बेल्ल्यांचे पण उक्ते जाले. आनी विशय घेवन आसले सबार भक्त जिवान जाले. आनी जेजूच्या जिवनपण जाल्या उपरांत त्या पणांतले भायर आयले आनी पवित्र शारान येवन सबार जाणांक दिश्टी पडले. शतपतीन आनी ताजे सांगाता जेजूक पारो करनासले जण भुंय कामते घडलें तें सगळें पळोवन भोव चड भियेले आनी म्हणाले, न्हीज जावन देवाचो पूत हो. आनी सबार स्त्री थंय पयस उबे रावन ह्यो संगती पळयताल्यो. जेजूची सवासर चाकरी करन गलिलियांत तावन ताचे फाटल्यान त्यो आयिल्ल्यो. तांच्या मदीं उबी आसली मोरी मगदलीन, जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी जेबेदावाची पुताची आवय. सांज जाल्या उपरांत आरेमातेच्या एका ग्रेस्त मनीस जुजे नांवाच्या मुखार आयलो. तोय जेजूचो एक शिस तो पिलाताची गेलो आनी ताणें जेजूची कूड मागली. कूड ताका सोंडी जाय म्हण पिलातान हुकूम दिली. जुजेन ती देव नितळ सणाच्या उक्त्यान गुटलयली आनी ताणें आपणाकच म्हूण कटपांत पुर्ण केल्ल्या नव्या पणान ती दवरली. आनी समाधीच्या तोंडाक व्हडली शिला लोळोवन तो घरा गेलो. पूण मोरी मगदलीन आनी तीच दुसरी मोरी थंय पोंडा समकर बसून आसली. दुसऱ्या दिसा म्हळ्यार शुक्रारा उपरांत सकाळीं प्रधान याजक आनी फरीसेव सांगाता मेळोवन पिलातासाची गेले आनी म्हणाले, सायबा, तो टक्के जिवंत आसतना 3 दिसा उपरांत हांव परत्यान जिवंत जातलो म्हणून म्हणटलो तसो आमकां उगडास आयलो. देखून 3 दीस पर्यंत पोंडा लागीं पारो दवरूंक तुवें हुकूम दिजय. ना तर ताचे शीस येवन ताका सोर्यां व्हरतीत आनी तो मेल्ल्यान तो जिवंत जाला म्हणून गांवार गाजयतीत. आनी ही निमाणी घटोवणी पयलेंचो प्रास चड मारेकार जायत. पिलात तांकां म्हणालो, तुमचे लागीं पारे आसात न्ही? वसा आनी तुमकां कितें कळटा त्या प्रकार बंदोबस्त करा. इतलें आयकून ते पोंडाचे बंदोबस्त करून गेले. पोंडाचे शिळेर मोर घालन आनी लागीं पारो दवरून ते पाठी आयले. देवाचे पूत वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, बाबानो आनी भयणीनो, तशेंच ऑनलायनीर हो संभ्रम चलयतल्या सर्व भक्तिकांनो, आमी खरेंच मातसो काळ सुरू केल्लो. खंयच्या दिसा? सिंजीच्या बुधवारा दिसा वा गोबराच्या बुधवारा दिसा. खंयची तारीख ती उड आसा की तुमकां? फेब्रुवारी 18 तारीख न्ही? फेब्रुवारी 18 तारखेर त्या दीस कितें केलें आमी? कशें सुरवात केली? माथ्यार गोबोर घालो, चींस घाली, माथ्यार गोबोर घालो, सिंज वा गोबोर घालो आनी ह्या मुखांत्र प्राजीत काळाची सुरवात केली. माथ्यार गोबोर आसा गी? तो माथ्यार घाल्लो गोबोर आसा गी? ना. कितले दीस आसुल्लो? एकच दीस, थोड्यांक 2 दीस. माथ्यार नाता पर्यंत आसुल्लो न्ही. थोड्यांनी सिंज हांगा घालची कोपलार घाल्यार गडयेन घाम आयलो, तुवाल्यान पुसली गेली न्ही. हांवें माथ्यार घालचो सगळ्यांक. कितें माथ्यार गेल्यार सांजे पर्यंत म्हणी, नाता पर्यंत म्हणी उरता. आमी ल्हान आसतना आमच्या माथ्यार गोबोर घालताले आनी आमी इस्कालाक येतना पेपरार बरयतना पेपरार पडटलो तो गोबोर परिक्षा बरयतना. तशेंच घरा जेवतना पेजेन पडटालो गोबोर आसतालो मतीन. आनी आमी केस उकयतना थंयसर जाणटां जातालीं, केस उकोवंक जायनातले दांतोनी. कित्याक म्हळ्यार हो आमकां उगडास हाडटा.
तुवें प्राजीत काळ सुरू केलाय आनी प्राजीत काळ सुरू केल्या म्हणटा आसतना तुवें थोडे भक्तीच्यो करण्यो आदारूंक आसात. प्राजीत काळ सुरू केल्या उपरांत त्या दिसा तावन आमी एका काळाक आयल्या, नव्या काळाक. त्या दीस कितें निचोव केलो आमी माथ्यार गोबर घालतना? कितें कशें प्राजीत करचो निचेव केलो? कशें प्राजीत करचो? मागणे, उपास आनी दान धर्म. ओके, आमी मागणें करतल्या पयले मागणें करनातल्यात की प्राजीत काळाच्या पयले मागणें करनातल्यात की करतल्यात. पूण प्राजीत काळार इल्लोसो चड मागणें करच्याक प्राजीत काळार आमकां एक अवकाश आसलो चड मागणें करूंक. ह्या काळार चड नोवेनाक, रेतीरेंक, मिसांक, कुर्सावाट, तेर्साचें, मागण्याचें, भक्तीपणादार देवाची बेसांवां चड रितीन मागूंक. देखून प्राजीत काळार चड रिती आसात, चड मागणी आसा, कुर्सावाट आसा, तुमच्या घरांनी गुरीस येता, मागणें करतात. हे प्राजीत काळार सर्तीक मागणें ह्या मुखांतर देवा सगळीं लागीं सरोंक आमकां साध्य जाता. दुसरें मागणें जालें, मागीर उपास केल्लो की खंयच्या दिसा? बुधवारा दिसा केल्लो. ताच्या उपरांत केला की ना? पळया, थोड्यांनी केला, शुक्राराचें केला, थोड्यांनी बुधवाराचें केला, थोड्यांनी करूंक ना. पूण उपास पोटांत खंयच्या वस्तूचो मात्र न्ही. कळ्ळें की? पोटाक उपास करन तुजें जिवीत खोटें जाल्यार कितें फायदो? पोटाक उपास कर कांय नासतना रावोन तुज्या तोंडांतल्यान गाळी येतात, शिराप येता, वायट येता, पोजडे येता, खोबरो येतात, नाका जाल्ले येता जाल्यार कितें फायदो? पोटा घट्ट खावन जर तर तूं खोबरो उडोवचें सोडताय, पर्यांक शांत निंदा करची सोडटाय, वायट करचें सोडटाय, पातक करचें सोडटाय आनी घट्ट खाताय जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. ताका चड बाचावी आसा, चड वेट आसा. समजलें? देखून उपास फकत पोटा खावच्या संगतीचो न्ही. बगार आमचे भितर तो येता आपले खोट्यो आलोचनो, खोट्यो संगती, वायट पोजदे, हे सगळें खोटेपण आसा पळय, तातूंत उपास करचो आमी पळोवंक जाय. ऑनलायनीर पबजी, फायर फोर्स गेम्स आनी पुरा खेळची संवय आसा जाल्यार सोडूंक जाय. तातूंत उपास ना आनी मुखार कळना. वायट पळोवचें, अश्लीश पळोवचें, कांय संवय आसा जाल्यार ना, हांव पळयना. तसो उपास, असलो उपास तुमी केला म्हूण चिंता. तिसरें दान धर्म म्हणजे पेल्यांच्या गरजा पावोवचें, कश्ट तेले आदार दिवचो. आमी वर्सभर दिता, पूण प्राजिताच्या काळार चड मोपान दिवचें. कित्याक म्हळ्यार ती एक भक्तीची करणी. देखून ह्या करणेंत आमकां पेल्याचो हुस्को, पेल्याचो मोग, पेल्याचे कश्ट, पेल्याचे दूख, पेल्याची बूक, पेल्याची तान, हे सगळें आमी जाणा जावंक शकता. आनी अशें आमी करून आयल्या. कितले दीस आमी करून आयल्या? प्राजिताचे काळ कितले दीस आसात? 40 ಒಟ್ಟು कितले दीस जातात? 45 दीस जातात. पूण प्राजिताचे काळ 40 दीस म्हणचे आमी न्ही गी? पळय गी, 45 की 40? प्राजिताचे काळ दीस 40. तातूंत 5 आयतार येतात. आयतार लेखाक येनात. देखून 5 आयतार येतात, तेका वयल्यार 40 दीस. पळया, 40 दीस आनी 5 आयतार, 40 आनी 5 दीस पळया आमी प्राजिताचो काळ आचरण करता. आनी आतां आमी भगेव तापत्याक पायतेंगता. व्हडली सुवार्ता तुमी आयकली न्ही गी? ही सुवार्ती आयकताना तुमकां कितें भोगलें? सुवार्ता तुमी लंब आयकली की ना? अब्बा कितली लंब, आनी क्या केलें जावन उबो रावन व्हडलें पांय वळटात, फेंकटान बरोवन आयले, आनी कहली गजाल, आनी कित्याक मुख दिना ती, आनी की लांब येतात म्हणून तुमी म्हणून चिंतलें गी? कितें भोगलें तुमकां वाचताना तें आयकताना? जेजूचे कश्ट, जेजूचे कश्ट म्हूण भोगले गे? जेजू कित्याक कश्ट मेळ्ळे? जाय म्हूण कश्ट मेळ्ळे गी? जेजूच्या पातकां खातीर कश्ट मेळ्ळे गी? ना. कित्याक कश्ट मेळ्ळे? पळया, जेजू बरो गी पाड? बरो वय गी? ताचे जावन कांय पाड जाल्लें आसा गी? कांय वायट जाल्लें आसा गी?
कांय अनिती जाल्ली आसा गी कांय अन्याय जाल्लो आसा गी कांय शोशण ताणें कोणाचें केल्लें आसा गी ना पूण ह्या मनशाक कित्याक मरण मेळ्ळें पळया थंय पिलाता मुखार 2 जाण आसले 2 जाण वर्सान वर्स पास्काच्या काळार एकल्याक बंदीवनाक सोडचे एक कायदो आसा सोडचो एक कायदो आसा आनी ह्या बंदीवनाक सोडच्या कायद्या आसतना एकल्या एक कठोर एक भिरांकूळ कुनीगार आसलो चोर लुटकार आसलो ताचें नांव कितें बारब्बास ताका जेजू मुखार दवरलो जेजू सांगाता दवरलो पळया सांगाता दवरलो लोकां हुजीर एक आसा निरपराधी मनीस कांय पात करूं ना कांय वायट करूं ना कोणाक अन्याय करूं ना ताका दवरलो ताच्या हाताक कोडो घाल्यात माथ्या कांटसो मुकुट सांसिला घायिल्ली कूड ताची आसा कांय वायट करूं ना अपराध ना जाल्यारय निरपराधी जाल्यारय अपराधी म्हूण ताका थारयला आनी एकलो निजायकी अपराधी आनी थंयच आशिल्ल्या मलगलाडाकी पिलाती विचारता कोणाक तूं विचारताय कोणाक तुमी विंचतात कोणाक विंचतात विंचवण कोणाची करतात कोणाक विंचतात तांणी कोणाक विंचलो बारब्बासाक विंचलो बारब्बासाक पळया खोट्या मनशाक विंचलो अनितीच्या विंचलो आज जायते जण निरपराधी कोर्टीच्या कटकट्यार रावतात निरपराधी जायते जण निरपराधी कोर्टीच्या कटकट्यार रावतात आमकां कळीत आसा कोण अपराधी कोणें खून केल्या कितें केलां आमकां कळीत आसा पूण आमी ओगोवत रावता आनी ताका जाय जाल्ले मनीस आसात अपराध्याचे जाय जाल्ले मनीस आसात मोगाचे आसात आनी ते सक्कड कोणा सांगा दितात अपराध्याक सांगा दितात आनी निरपराध्याक अपराधी करतात अपराध्याक निरपराधी करतात निरपराध्याक अपराधी करतात आनी पळया ताचेर थंयसर मरणाचें फर्माण वा ताचे थंय कानुनाची शिक्षा लावचे पळयतात जेजू की आज लोकांनी सांडलो आनी तांणी सगळ्यांनी जेजू गुन्यांवकार केलो जेजू कित्याक गुन्यांवकार केलो जेजूचेर कसलो गुन्यांवकार मांडलो तांणी कसलो गुन्यांवकार मांडलो जेजूचेर कसलो गुन्यांवकार मांडलो कसलो गुन्यांवकार मांडलो देव निंदा उलयता म्हूण मागीर साबतसो कायदो पाळिना म्हूण मागीर पळया जेजूचेर 3 तरांचो अपराध तांणी थारलो पयल्यान पयलें देवनिंदा उलयता ओके साबतसो कायदो पाळिना ताका मरणाची शिक्षा जाता जायना मरणाची शिक्षा जावचे तसलो थंय कुर्साचें मरणाची शिक्षा जावचे तसलो कसलो भिरांकूळ कसलो अपराध ताणें केला पळया हांगासर पयल्यान पयलें ताका राष्ट्रद्रोही म्हूण पाटो बांदलो राष्ट्रद्रोही कित्याक म्हळ्यार लोकांनी चिंतलें ह्या मतदारांनी चिंतलें ह्या शास्त्री फरिजेवान चिंतलें तो आपणाकच राय करता आपणाकच राय करून ह्या सगळ्या लोकांक सर ह्या उजमेदां करना फटोवन मांकोड करना तो अधिकारार बसता चक्रवर्तीक रोमीच्या चक्रवर्तीक तो सुलवयतलो आनी हांगासर आसल्या हेरोदरायाक धांवडयतलो आनी त्या जाग्यार बसतलो आनी आपणाचें राज्य स्थापन करतलो जुदेव राष्ट्र नाश करतलो रोमी शहर नाश करतलो अशें चिंतप तांचें आसलें आनी हेंत हायलायट केलें आनी पळया तांणी सिरकोंगलच्याक 2-3 संगती ह्या एक नाणें दिलें हें कोणाचें म्हूण सांगताय तूं चक्रवर्तीचें गी हें कोणाचें पळया जेजू थंय सिरकोन पडोवंक ना पळया जेबेदेवाची बायल आयली जुवांवची आनी जाकोबाची आवय तूं राज्य पदवी घेवन येतना म्हज्या पुताक एकल्या उजव्याक एकल्या दाव्याक बसयता म्हणून म्हाका बास दी पळया तिणें चिंतलें हो राय जाता म्हणून आनी अशें पळया एका राया विरोध पितुरी करता आसतना एका राया विरोध उलयता आसतना आनी रायाचें स्थानकान उडोवतना कितें जाता ओ राष्ट्रद्रोही आनी हें पिंतूर गेलें हें पिंतूर हें एक पिक्चर जेजूचे विशयांतलें वायट कोटें चिंताप थंयसर हेरोदरायाकय गेलें पूण हेरोदरायाक अपराध मेळ्ळो ना पिलाता वखेरी देखून पिलातान विचारलें तूं राय गी
आनी जेजू म्हणटा हांव राय म्हूण तुवें म्हळें, हांवें म्हणूं ना. म्हजें राज्य हांगाचें न्ही, वयलें राज्य. हांगाच्या राज्या विशांत हांव आसलो जाल्यार म्हजे सैनीक तुजे विरोध जुस्ते आशिल्ले, तुमकां सलवयते आशिल्ले. म्हजें राष्ट्र हांगाचें न्ही, म्हजें राज्य सर्गींचें. पळया थंयसरी पिलाताक कांय अपराध मेळ्ळो ना. पळया देखून पिलातान चिंतलें वो निरपराधी हाचेर फटकिरो अपराध ठरयला म्हणून पिलाताक कळ्ळें. आनी एक अपराध कसलो? धर्मद्रोही. कसलो धर्मद्रोही? कित्याक म्हळ्यार तो साब्बाताचो कायदो पाळिना. साब्बात दिसा कितें करूंक नजो तें करता. ताणें कांय वायट करूं ना. ताणें कोंडूं ना, ताणें घर बांदूं ना, ताणें गुडो कोंडूं ना, वा कांय करूं ना. ताणें साब्बात दिसा एका आकुडलेल्या आतांच्या मनशाक तुज्या हातून घेवन चल म्हळें. एकल्या कुड्या मनशाक इल्लीशी तिंपी लावन कालोवन ताच्या तोंडाक पुसली, तितलेंच. दुसरें कांय ताणें करूंक ना. पूण तांकां पळोवंक जालें ना. आनी शास्त्रांचें फरिजेवांचें ताणें खंडन केलें, तांच्या अनितीचें खंडन केलें, तांच्या अपराधाचें खंडन केलें. कित्याक म्हळ्यार ताणें तांची सगळी तांची कुतंत्र बूद लोकांक कळीत केली. देखून ताणें चिंतलें जर तर हाका वाडोवंक सोडलो जाल्यार आमचें सगळें नांव फाड करता आनी आमकां सगळें बदनाम करून आमचें अस्तित्व नातलें बरी करता. देखून हाका लगड काडचें बरें म्हूण ताणें चिंतलें. तांच्या फायद्याक कोण हे मतबारी श्रेश्ठ याजक मतबारी आसात, फरिजेव आनी शास्त्री हे वर्गाच्यांनी हे पितूर केली आनी ताका धर्मद्रोही म्हूण पाठो दिलो. धर्मद्रोही. तातूंत साब्बाताचो कायदो पळिनात. देवनिंदा उलयता म्हणून. देवनिंदा जेजून खंय उलयल्या? हांव देव म्हणूं ना जेजून केदाळे म्हळ्यार हांव देवाचो पूत, हांव देव करता तशीं कामां करता. देव बरो की पाड? देव बरीं कामां करता. देव बरो आनी देव बरीं कामां करता. हांव कामां करता तीं बरीं, तीं देवाचीं कामां. देखून हांव देवाचो पूत. देखून जेजू कितें म्हणटा आमकां समेस्तांक? जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरीं. आमकांय देवा बरी जावंक जेजू आपोवणें दिता. जसो सर्गीचो बाप सर्व बरो तशें तुमी जाय सर्व बरीं. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी बरीं कामां करता तेन्ना आमी कोणाचीं भुरगीं जाता? देवाचीं भुरगीं जाता. देखून आमी देवाचो पूत, देवाची दूं जाता. देखून जेजू म्हळ्यार तितल्यान हांव देवाचो पूत. हांगासर आपणाक जेजू देव म्हूण क्लेम करूंक ना. पूण जाल्यार म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ताणें कितें केलें? वो आपणाक देव म्हणटा अशें म्हूण ताणें धर्मद्रोही म्हणलें पाठो दिलो. आनी धर्मद्रोही आनी राष्ट्रद्रोही हे दोन पाटे दिले. आनी मात्र न्ही समुदायी द्रोही, जुदेव द्रोही. कित्याक म्हळ्यार जेजू जुदेवांक सोडनो कानानगारन सामारिताच्या मनशांक ताणें कुमक केल्ली आसा. पातक्यांक ताणें परिवर्तन केल्लें आसा. तांच्या घरा गेल्लो आसा, जेवल्ले आसा. आनी पळया कानानगारन आनी सामारितागारांचे संबंद ताणें रुता केल्लो आसा. अशें म्हणटाना ताणें चिंतलें हो जुदेव धर्माक तिरस्कार करता आनी जुदेव वर्गाच्यांक तिरस्कार करता, अन्य जातींच्यांक वेंगता म्हूण ताणें चिंतलें. अशें 3 तरांचे अपराधाचेर थारयले. आनी पळया ताका कठीण शिक्षा जेजूच्या काळार आसली भिरांकूळ शिक्षा म्हळ्यार कसली शिक्षा? खुर्साचें मरण. तें दादल्यांक मार दिवचें, स्त्रियांक फातरावन जिवची मारचें. दादल्यांक खुर्सान मारचें. कशें खुर्सार? विणगेकर मारचें. तें एक नालिसायेचें मरण. सगळ्या मुखार तो विणगो उमकळ नासता. नालिसायेचें मरण सगळ्या मुखार नालिसाय. कित्याक म्हळ्यार विणगोत्तू ताका कुरीस व्हरूंक आसा, मारूंक आसा. दुसरें एक भिरांकूळ कश्टांचें मरण म्हळ्यार ताका त्या गुड्यार खालवर पर्वतार ताका थंय कट्ट्याची सुवात म्हूण आसा. कट्ट्यांची सुवात थंय ती पाशी दिवची. ती कुर्सा उमकळोवची सुवात, कट्ट्यांची सुवात. थंय ताका उमकळोवचें. एका अपराध्याक उमकळोवचें. कोणाक कुर्साचें मरण भाऊ जाल्ल्यांक उमकळोवचें. कशें उमकळोवचें? तांकां बांदचें, हात बांदचे, पांय बांदचे आनी कुरूस उबो करचो. आनी कितें जाता? तो ते कुर्सान उमकळोन आसतना गीद आसात व्हडले बुकिल्ल्या गिदान येवन थंय मरना तो कुर्सार. तो जुत्त आसता. बुकिल्ले गीद येवन आसा पळय, जू आसतना ताचे दोळे कुंकून खावचे, ताचे कान कुंकून खावचे, ताचें नाक कुंकून खावचें, ताचें पोट कुंकून खावचें, पोटांतली अनकिटी वण खावची. हें तो ताच्या दोळ्यांनी पळयता. ही भिरांकूळ दूख. तूं चिंता आमकां एक सुवी तोपल्यार रगत टेस्ट करूंक कितली दुखता आमकां पळया. आनी हे कावळे न्ही मू कितें गीद येवन
ह्या मनशाची मांसां वण खाताना पळया तांणी मारची ती बोबाट, तांणी मारची ती किरकाट सगळ्या गांवच्या लोकांक आयकताली आनी लोक भिरांतीन झिंट उठोन लोक भिरांतीन आनी म्हाका तसलो अपराध करिना अशें भिरांतीन ते जियेताले. आनी तसलें मरण कोणाकच नाका आसलें. आनी तसलें मरण जेजूक दिलें मात्रणी जेजूक आतपाय बांदून आनी पळया जेजूक तांणी भिरांकूळ रितीन कितल्या रितीन कश्टूंक जाता त्यातल्या रातीन तांणी कश्टिलें. पळया तो राष्ट्रद्रोही म्हणटा देखून तांणी कितें केलें, जेजूच्या माथ्याक कांट्याचो मुकूट सांडशिलो. पळया कांट्याचो मुकूट, कांट्याची एक वाल ओडली आनी माथ्याक दोन धाडयली, ती ताच्या कट्ट्या भितर रिगली. कितली दूख ताका भोगली ना जायत. दुसरें ताचें आंग वस्तूर वण काडलें, ताका विणगो केलो, विणगो संपूर्ण विणगो. आमी ताच्या कुर्साक इल्लेशें वस्तूर बांदता ना, संपूर्ण विणगो केलो. चारबादांचे मार खंडपटे मारले, चारबादांचे मार थंय घाई जाले, रगत वळोन गेलें, अस्कत जाली ताची कूड. ते मात्र तांणी सोडूना, ताच्या खांद्यार कुरीस दिलो, परादी कुरीस. ताका वोंक साध्य जालें ना, कित्याक म्हळ्यार ताची कूड अस्कत. आदल्या राती सिसा सांगता जेवण केल्लें, पूण त्या जेवणाक तो जेवंक ना. कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात मरोंकेच्या बकऱ्याक, मरोंकेच्या पासी दिवच्याक मनशाक जेवणाची रूच आसना. देखून ताणें म्हणलें परत्यान हांव जिवंत जावन येसर बापाच्या घरा वचसर हांव परत्यान हांव आनी मुखार दाकांचो वायन पिवचो ना. ताणें म्हणलें कित्याक खंत आसली. आनी आदल्या राती पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, आनी दुसऱ्या दनपार जाला हांगासर ताची कूड सगळी विदलली आनी सगळी ती नित्राण जाल्ली. एका मनशाच्या कुडीन कितले लिटर रगत आसता? आं कितले? 6 लिटर, 5.5 तो 6 लिटर सर एका मनशाच्या जिवितांत एका कुडींत रगत आसा. जेजूचें रगत पुरा व्हरोन गेल्लें. कांय अर्द लिटर, 3/4 लिटर दूख कांय आसलें कोण ना, रगत पुरा वळोन गेल्लें. कांट्याच्या मुकुटांत आनी गायांत सगळें गेल्लें म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो. आनी त्या सुवातेर पावल्या उपरांत ताका कुर्सार न्हिदायलो उपरांत कितें केलें ताका, ताचे हात पांय बांदले नात. पळय थंय कठोर जालो मनीस, थंय कठोर जालो. एका देवाच्या पुताक, एका निरापराधी मनशाक कितें केलें तांणी, ताचे पांय वयर दवरले आनी किळे मारले, हात दवरले रुखाक, किळे मारले म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो. त्या सुत्यान मारतना आनी ते किळे ताच्या हातांत रिगतना, पांयांत रिगतना ताणें मारलेली ती बोबाट कोणूच आयकूंक सकूंक ना, कोणूच आयकूंक नातुरलो. त्या बोबाट्यांत हे आसताले, हे खेळटाले म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो. ओरिसांत ग्रामस्टेन आनी तेचे 2 पूत आसले, ताका हळ्ळेक गेल्ले. हळ्ळेक चमयाचें मिसांव काम करच्याक, सेवा करच्याक फाटीं बोल्लेरो गाडयेर फाटीं येता आसतना आनी विरोधिनी मतांती विरोधिनी पेट्रोल वतलो, गाडयेक पेट्रोल वतलो आनी उजो दिलो. आनी ते 2 भुरगे आनी हो बापूय त्या बोल्लेरो वेहिकलांत उलपन लासून बॉम्ब मारतना आनी एकलो पूत त्या बोलेरो गाडयेच्या त्या ग्लासांतल्यान भायरूंक पळयतना ताका भितर लुटून डॅन्स करताले, ओडल्यान हांसून डॅन्स करताले. आनी ह्या भुरग्यांची बोबाट तांकां आयकली ना. जेजूचे हांगासर हर एक किळ्याच्यो गायी मारता आसतना जेजूची बोबाट ह्या शिपायांक आयकली ना. ते नाचले म्हज्या मोगाच्या भावभयणीनो. आनी कुरीस उबो केलो. जेजूची घट्ट कूड कुर्सार उबो जातना परतून गाय चिरले आनी जेजू मंथुणी दीस घालला, कोणी नांत. जेजू कितलें भोगता, बेजार जाता. कित्याक ते केळकुळां करतात. तूं म्हणटालो इने देवाळ मोण घालता आनी परत्यान तें 3 दिसांनी बांदता, 7 दीस जाल्यार तुकाच तूं आतां सकला देव पळया. तूं म्हणटालो न्हय आपूण देवाचो पूत म्हणून, देवाची सगळीं बरीं कामां करता म्हणटालो न्हय. तर तो देव येवन दी पळया, येवन दी तुका कुर्सा वयलो सकला देवून दी, तुका बाचाव करून दी पळया, थोड तुका आमी सत मानता. तूं म्हणटालो न्हय हांव सगळीं आसरे विस्मितां करता आनी जर पळया मेल्ल्यांक जिवंत करता, पळया तुकाच बाचाव कर तूं पळया, तुका आमी सत मानता. अशें चॅलेंज करताले ते चॅलेंज. आनी जेजू ह्या वेळार कांयच उलोवंक शकनासतना तो म्हणलो एली एली लामा सबक्तनी. इतलेंत म्हणलो एली लामा सबक्तनी म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा कित्याक. ताका एकसूरपण भोगलें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. आपले सीस नांत, आपले वळखीचे नांत, आपणातावन बरेंपण घेतलेले पळोवन रावल्यात, कोणूच नांत. म्हज्या बोब्याक, म्हज्या रडण्याक सांगात दितलो एकच एक मनीस ना.
एकसूरपण भोगलें आनी इतलें बरें करता न्ही आमकां म्हाका वायट कित्याक मेळ्ळें, कित्याक देव म्हाका अशें करूंक सोडता अशें भोगलें ताका. देखून तो म्हणलो कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हणजे मोगाच्या बाबडीन आमच्या जिवितांत थोडी पुटी कश्टां येतना आमच्या सांगात कोणूच आसनात. म्हाका नुकसान येतना, म्हाका कश्ट येतना, म्हाका पिडा येतना, हांव एक संदिग्ध परिस्थितीक शिरकोलो जाल्यार, कश्टान वळख जालो जाल्यार म्हज्या हांव पळापळ घेतले जायते जाण आसात, कोणूच म्हाका सांगा दिनान. थोडो हांव एकसुरो जाता असो अनुभव तुमकां जाला जावंक पुरो. एकसुरो कोणूच ना, पुरा सांडून वेतात. तुज्या कश्टांत आदार दितले कोणूच ना जातात. तूं एकसुरो जाताना तूं बोबारताय देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय, कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय म्हणटा आमी. आनी एक निरपराधी मनशाक, एक निरपराधी जाल्ल्या एका मनशाक असले कश्ट मेळटना खंडीत बेजारे भोगता. पूण हांगासर जेजू कितें उगवत रावन सोंसता. कित्याक म्हळ्यार जेजू जाणा आसलो ही म्हजी खोशी न्ही, ही ताची खोशी. म्हणजे मोगाच्या बाबडे तुमच्या मतीन एक सवाल येवंक पुरो, देवान कित्याक ताका सोडूं ना. कुर्सांत लावन ताका थोडे देव येते आसले, सगळे नासकर येते आसले, कित्याक ताणें करूंक ना. म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो पण ह्या जेजून मरचें म्हटलें न्ही, जेजून मरूंक जायच आसलें. पूण कित्याक म्हळ्यार ताचो शेवटू पास्काच्या राती दिसून येता. कित्याक मेल्ल्यान मुखांत्र जेजू जिवंत जालो. हांगासर जेजूचें जिवंतपण वट्टें म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, मरण न्ही. मरण ताणें जिवंत जावंक जाय आसलें, देखून ताणें मरजेस्त आसलें. देखून देवान ताका म्हणलें तुवें मरोंकूच आसा, कस सोंसूंकूच आसात, देखून तुवें वचोंक आसा जेरुजालेमाक तुवें वचोंकूच आसा, मरोंकूच आसा. तवळ मात्र तूं जैते वोन जातलोय. ही तुजी परीक्षा, ही तुजी टेस्ट, तुजी परीक्षा तुवें बरोवंकूच आसा. कितले कश्ट आसले ती बरोवंकूच आसा. बरयल्यार मात्र तुका रिजल्ट मेळटा. देखून जेजू मरोंकूच आसलो, देखून जेजू जाणा आसलो, देखून जेजून काल्तिमान गेलें. आनी म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो तसो परिणाम जावन तो जैते वोन जालो, तो जीव जालो, तो जीव आनी जिवंतपण जालो. सगळ्या मनशां कुळाक आपूण देवाचो पूत जिवंत जाला म्हूण ताणें परगट केलें. आनी पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो ताचेर फरकिरो अपराध मांडलेले, ताचे नालिसाचें मरण दिल्लें, सगळे लजेक पडले. लजेक त्या दिसा मात्र न्ही, संवसाराच्या अखेर पर्यंत ते लजेक सांपडले म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. देखून आज जेजू आमकां कितें सांगता, आज आमकां जेजू इतलें सांगता, तुमच्या जिवितांत थोडे पट तुमी निरपराधी जाल्यार कश्ट सूख अशें नात. निरपराधी जाल्यार तुमकां अपमान सूख अशें नात. तूं निरपराधी थरी तुका कश्टाकां दायलेल्या वेळार तुजें तोंड सगळें पयस करतले, पयस धांवतले, तूं एकसुरो जातलोय. भिये नाका. जेजू म्हणटा हांव तुमच्या सांगाता आसा. म्हजे बसोत कश्ट सोसूंक, दगदणी भोगूंक, सर्वतराचें घडपांकर तुमचेर आड उलयता तें आयकूंक मेळूंक जाल्यार संतोश पावा. कित्याक सर्गीच्या राजांत येतेश्ट प्रतिफळ तयार आसा म्हणटा जेजू. देखून इकडे बटोळे तांपया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो. जेजूच्या कश्टांच्या पाशांव असो नियाळ आमी केलो. आमच्या निरपराधी जेजू कश्टलो, थोडे पटी आमी निरपराधी कश्टांव वळवळता. आमचे तांव सगळीं पळापळ घेतात, आमचेर अपराध रायतात. आमी कंगाल जावचें न्ही. ही सगळी देवाची खुशी. हातूंत देवाची महिमा परकट जाता म्हणलें चिंतून समजून देवाचे कुशे कल्तिमान घालून जिवंक आनी आमचे कश्ट धैर्यान फुडू करूंक जायची कृपा मागया. आमेन. उबी रावया. बाबार्थाची उसरण आमी करया. सांगात आमी म्हणया, सतमंतान देवा, सर पदवेदार बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताजे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गरबी समवलो, आमकां मरयेतावन सल्मालो, पोंस पिलात काल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सांत जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गांत सोडलो, सर पदवेदार देवाच्या उजव्या बसला, त्रिनांचव्यांनी मेल्ल्यांची मुसबी करूं येतालो, सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांसोबत एकता पत्कांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आज सुम्यान जेरुजलेमाक चैत्यवंत प्रवेश केल्लें घडीत आमी उगडासा हाडटा. ताजे संगी कल्वार दोंगराक प्रवेश करतना आमच्या पातकांक मरून ताजे संगी जिवितां उठया, आमची मागणी ताजे समोर दवरया. आमची जबाबदारी आसा, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक.
सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांक तुझ्या आशिर्वादांनी बोर. तांच्या मिसा वावरा वेळी पास्कांच्या मिस्तेर असो खरो अनभोग जोडूंक तांकां तुजी कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्लो हुद्दो सेवेच्या आनी मोगाच्या स्पिरितान जारी करूंक आनी तांचे सभेन दिल्लें परजेक मोगान चलोवंक तांकां तुजो आदर दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजीच्या सर पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक आनी प्रत्येक जावन मरणाचे तणीर आसलेल्या सर भाऊ भयणींक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी भोगचेक सुरपोवन कश्ट पयस करच्याक कुटुंबाच्या सांद्याची जतन आनी मोग तांकां सदांच लाबोस कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजनांनी आनी भुरग्यांनी तळण्याचेर जैत व्हरून तुज्या पुताच्या उतराक घालतीमान घाल. मागण्याच्या बळान जिवितांत येवचे हर एक समस्ये फूड करूंक पवित्रत्म्याची सकत तांचेर वत म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या वेदी भोंवती हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी तुज्या पुता जिजूच्या कश्टा मरणाचो पाशाव नियाळून तुजे कुशे प्रमाणे फिरगस कुटुंब बांदून हाडूंक तुजी कृपा लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. अमेरिका, इस्रायल आनी इराना मदें जावच्या झुजांत गोश्टांच्या गल्फ राष्ट्रांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. राष्ट्रांच्या फुडाऱ्यांनी मुखेल्यांनी आपलो स्वार्थ सांडून मनशा जिवाक गौरव दिवन जीव नुकसान उरोवच्या दिशेन शांतीची मेटां काडूंक जाय अशी कृपा आनी जणवाय दी. सांगातास झुजा वरवीं कश्टांच्या सर लोकांक तुजो आदार कृपा आनी संरक्षण फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. परीक्षा बरयतल्या समेस्त भुरग्यांचेर प्रत्येक रितीन 10व्या क्लासीच्या भुरग्यांक तशेंच परीक्षा बरोवन फलितांशाक राखोनसच्या समेस्त भुरग्यांक आशिर्वादीत कर. बरें फलितांश लाबून बरे अंक जोडून फुडल्या शिकपाक आयतें जावंक जाय असची कृपा दी. सांगाताच भुरग्यांच्या बऱ्या फुडारा पासून दीस रात कळमीत नासतना वोवतेल्या भुरग्यांच्या आवय बापोयचेर तुजें दराळ बेसावंक घाल म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या तुज्या कश्टा मरणाचो पाशाव आमी नियाळटा. आमकां तुज्या बेसावांनी बर आमची मागणी तूं स्विकार कर. जिणेन येवचे सर कश्ट दैरान पुड करूंक आनी तांचे जैत व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी. तुजे समोर दवरली सर आमची मागणी दयेन मानून घे. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताची सहभागी करता आम्ही आशीर्वादित करची. आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताची सहभागी करता. सोम्या तुझ्या गीते हांवी तुझ्या उदार पोणा बाचावे खास हातान धरून आकर्तलो सोम्या.
आशीर्वादित करची आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताची सहभागी करता आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताची सहभागी करता मौली भागी होताचे तांचो पारो तो करतलो हाडपीट सायनाचे आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता करतोसो हांव जावन आसा सोडयला सांकळीचो उपकारी मन बलिदान तुका भेटयतलो आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताचे सहभागी करता आम्ही आशीर्वादित करची आशीर्वादाची कास ख्रिस्ताच्या रक्ताची सहभागी करता म्हज्या भाऊ भयणीनो मुच्यांनी तुमचें बलिदान सरपत देवपा मानत असलें जामून मागात आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नेत्या पवित्रतेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा तुझे एकल्याच पुतान जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुझें बक्षणें आमकां बेगीस मेळो आमच्या करण्याक तें फावो न्ही तरी जेजूच्या श्रेष्ठ उत्तम यज्ञाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी बगूंक फावो हे आमी मागतां क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमची सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया
आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर कळेने सर्वंतई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. वो कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो निरपराधी तो तरी पातकां गती तनेक दोग सोसले आनी आपणा पावून असले क्यास्त नश्ट मनशा पासोत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमकां प्रतपस काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवादूताच्या दळबारा ताका मान आनी भोवमान दिता आनी निरंतर ताजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरलो तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी इता ताकाचे. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करोस तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून इंतेणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपल्या कुशेन कस म्हणून सोसून वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कायात. ही मुची कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काच घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सटणी कराराचें रगत पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत देवरा उरतलें हे म्हज्या उगडासा करात. पावरताचो गोड आमी परगटया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता. तुझे पुन्हा जीवन बोन आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आमी अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्रत्मेन एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अग्या संवसारार विस्तरलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी.
लिहोमचो बापा पिटर पोलोमचो गोडी बापा आनी सगळे ह्या जागेवर बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरो सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजी स्थगती नंतर येयल्या समेस्तां तुजे परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फोबो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मर्या देवाच्या माया संगती ती सुपती भगवं जुजे भगवं धर्मदूतां आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोबो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगता त्याचे जोत पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाळ भाऊ भयणीन आमच्या सर्वांनी आज्ञा मनात धरून तांणी शिकयलें प्रार्थना तिरगेन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकिल्ल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्कय आमकां दी. सर्गीचें बागान आमच्या सर्वंदरांचे जो क्रिस्ताचें येणें बरवशा अतिरिक्तल्या आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचें न्हय पण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशा प्रमाणे तिका शांतीने एकवटान सांबाळ. तूं चियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक क्रिस्ताची शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकृत. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. ही देवाची सेळी संसाराची पाप काडटा ती सेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कुंभार पकात आमी जिबेर सेवचो.
मुजा अज्ञात मुजा दिखटा तुकाच म्हाका ओपून दिताय अग्निकांड जाता जेजू मुखार जेजू दयाळ मोठी येवका शिताय स्वागत तुका काळसांत म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिखटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय अग्निकांड जाता सासणीची बी म्हाका लापो खुर्साची अर्पिलो आत्मान सोसून जीवन अर्पून तुका पेटोवन दिलो तुजे खुशे त्याग केलो बापा खुशे काल जालो तुजे खुशे त्याग केलो बापा खुशे काल जालो जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मुझे येवका शिताय स्वागत तुका काळजांत म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिखटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकांड जाताय तुझे परी हांवें जियेव म्हाका उलो दिताय काळजांत म्हज्या करून बिडा तुजे ताबेन घेताय तुज्या येण्यान जोडून घेता निरंतर समाधान तुझ्या येण्यान जोडून घेता निरंतर समाधान जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मुझे येवका शिताय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मिकांड जाताय Jesus, Swadi Moga, Jesus, Sundara.
तुझ्या म्हाका पोसतोय दैवीची तुवें फावो केलो जेजू स्वादीक मोगा जेजू सुंदरा जेजू देव तूं बरा अर्गा तुका जेजू स्वादीक मोगा जेजू सुंदरा जेजू देव तूं बरा अर्गा तुका प्रार्थुया भौमगाळ बापा अप्रूप देण्याने तुवें आमकां दोशी केलाय खुर्साक केलेल्या जेजूची कूड जाली आमचें काण आनी खुर्सार वरयलें रगत जालें आमचें पिवन ताजें मरण आमचो बोवाट घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तर त्या पुना जिवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावंक आनी बरवशन आसली सळवण जोडून आमकां फावो कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. देवाच्या कृपेन काजर जावंक फुडें सरता लायनल कॅल्विन लोबो पूत लाजरस आनी सेलीन लोबो
चवथी सांजेर आरंभ जाता. त्या दिसाची मांडावळ करूंक एका वड्या तावन 5 जाण
भाशाय पाठयता आनी तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोव शिस्तेन तुमी आयल्यात, शिस्तेन तुमी बसल्यात. आयची लांब देवस्तुती जाल्यार सुस्तेकायन तुमी बसल्यात आनी सगळे मंडळ बऱ्यान केल्या. अपुर्बायाचें गायन केलां. सगळ्यांक एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आल्तार भुरग्यांक समेस्तांक आमी सदांच तुमचे खातीर मागता, तुमी आमचे खातीर मागा. ऑनलायनीर जायतीं जाणां आमचे मीस बडयतात आनी देवाचो आदार मागतात. तुमकां समेस्तांक बागी संतोश बरयत भगवंत हप्त्याचे शुभाशय पडयता. तुमकां सर्वांक खातीर मागता, तुमी आमच्या खातीर मागा. समेस्तांक देव बरें करूं. उबे रावया, सोमयाचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. पवित्र करसा नमान आमच्या मोगा गुरता. नमान करसा जैते वता. नमान करसा आमच्या सोम्याच्या. मागीन पडून जशे मरण पावता. कुर्साचेर आपणाक जेजू बापा करपिता. प्रत्येकान मोगी जशे भोव देव नेता. ससली जिविता मापात्याक तो सोडून दिता. नमान तुका पवित्र करसा. नमान आमच्या मोगा गुरता. नमान करसा जैते माता. नमान करसा आमच्या सुम्याच्या. मोगाळ पुता सोमे अवकार मोरी आशीर्वादी वांका. नमान बाळक जेजू रोजारी साहेबेनी सगळी संगता भगवान कृष्णाचे गुरुवेन ह्यो आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव आमेन. समेस्तांक देव बरें करूं. हॅव अ गुड डे.